मळकणेच्या ग्रामसभेत आयआयटीच्या विशयावयल्यान बरोच बोवाळ जालो। सांग्यार येवपी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पा आड ग्रामसभेत थारावूय पास जालो। ह्या थारावाक बऱ्याच लोकांनी तेको दिलो। आयआयटीच्या विशयाचेर आपूण लोकां वांगडा उबो रावतलो अशें थळावो सरपंच राजेश गांवकारान सांगलें। तशेंच खेळा मैदानाच्या विशयाचेरूय चर्चा जाली। आयची ग्रामसभेत आमचे ग्रामसभे भितर आयआयटी खूब जातलो म्हणजे 4 आमचे कडेन एप्लिकेशन येयली। त्या एप्लिकेशनाचेर आमी डिस्कशन जातलें। एक्चुअली आमी सांगलें की जोपर्यंत आमचे पंचायतीक सरकारा माध्यमांतल्यान खंयची सर्कुलर आमच्या पंचायती येना तोपर्यंत आमकां हेजेर डिस्कशन करपाक येना। पूण तरी आसतना तांकां एक तांचे कडेन कांय डॉक्युमेंट आसात जे तेंकां ग्रामसभेक दाखयले पासून दाखयले। तेच्या अर्थान तांकां दिसता की हो प्रकल्प जो आसा तो आमचे मळकणे विलेज म्हणजे मळकणे पंचायत विलेज नागव्या हितून भितर येता असो। म्हाका आज पर्यंत दिसता की जे रितीन सरकारान सीएमान स्टेटमेंट केल्लो त्या स्टेटमेंटाचे की आमचे भितर आमचे विलेजी भितर हो येना। पूण जर तो आमच्या विलेजी भितर येता जाल्यार म्हाजें सरकार जें आसा म्हणजे जें हें आसा हांवें सगळे आमचे जनरल बॉडी लोकांक सांगले कडेन की आमकां आमचे जर लोकांचे कितें नास्तूस जाता कितें जर म्हणटा जाल्यार आमी ताका पयलीं फुडें विरोध करतले म्हणजे आमी तेजे बरोबर आसतले सरकारा बरोबर आमच्या लोकां बरोबर आसतले। पूण म्हाका आजून खात्री आसा की हो विशय जो आमचो हितून भितर येना। पळोवया आमकां तेंच्यांनी आमच्या ग्रामस्थांनी आयज एकजुटीन जो प्रस्ताव दवरलो आनी तो प्रस्ताव मंजूर केले कडेन आसा की आमची विलेजी भितर ही आयआयटी नाका। आयज जेन्ना ग्रामसभा जाली जेन्ना आयआयटी हो प्रकल्प नाका म्हणून आमचो जोकी बाब हाणें तो प्रस्ताव केल्लो आनी सेकेंडेड बाय किरण मळकणीकर ताणें सेकेंडेड करून गांवच्या सगळ्या लोकांनी आदोस काडून हेजेर आमी आख्या गांवच्या लोकांनी हेजेर ओपोज केला म्हळ्यार हो प्रकल्प नाका म्हणून। आमी 3-4 ताणें वाचून दाखयले त्या प्रमाणे 4 हे आयिल्ले रेजोल्युशन की आयआयटी ही जावची न्ही मळकणे गांवांत। ताजेर आमचो जो राजेश आसा ताणें अशें म्हटलें की हे रेजोल्युशनाचेर आनी डिस्कशन नाका कित्याक आमची मळकणीची कांयच जमीन वचपाची ना। अशें म्हणूं शकता की आमची मळकणीची जमीन वचना म्हणून आयआयटी आमकांय बी मातशी इल्ली वेगळी भाशा वापरची पडली। आमी ताका सरळ सांगलें स्पेशल ग्रामसभा म्हणटा ती नाका।